वास्को खारीवाडो जेटीची सामकी अवतिकाय जाल्ल्यान बोट धन्यांनी गंभीर हुस्को उक्तायला. गोवा फिशिंग बोट ओनर्स असोसिएशनाच्या अध्यक्षान सरकारान हेर गोंयच्या जेटींचो सांबाळ बरें केला, मात खारीवाडो जेटी कडेन आडनदर कित्याक करतात असो प्रश्न केला. पळयात. आमकां चोय ह्या जेटीचो प्रश्न, ह्या जेटीचो प्रॉब्लेम अजून पासून सॉल्व करूंक ना. जेन्ना मिस्टर मनोहर पर्रेकर जेन्ना चीफ मिनिस्टर आसलो तेन्ना मिस्टर मनोहर पर्रेकर हांगा येयलो आनी ताणें प्रॉमिस दिलें की आपूण तुमकां बरी फिशिंग जेटी बांदून दितलो म्हणून. तेणें प्रॉमिस दिलें जे आयज जायते फिशरी मिनिस्टरान दिलें, जे सेंट्रल मिनिस्टर हांगा येयले आनी तेणी सांगलें की आमी तुमकां बरी एक फिशिंग जेटी इमिजिएटली बांदून दिता म्हणून. पण हालीं उलोवप दिवप कांयच ना. आयज तुमी म्हाका एक सांगा, हे फिशिंग जेटीचे मालीम जेटीचेर बरी फिशिंग जेटी गव्हर्नमेंटान जायतो पयसो मोडला. थिंगा आहा बेती आहा, बेतीनूय आहा, थिंगाय आहा, ती आमच्या हिंगा आहा बेतलान आहा, कुटबॉन थिंगाय तेका बरी जेटी. इवन कुट्टाडे बोट्यो ना, पूण कुट्टाडे एक बरी धाकटीशी बरी जेटी बांदल्या. पूण म्हाका कांयच कळना की आमच्या वास्कोनूच ह्या हेजेर येवन आमकां प्रॉमिस दिताय पूण आमकां फिशिंग जेटी बांदून दिनाय. कितें काय हे आमकां चिंतू पडलें कित्याक लागून हे भशेन करताय. आयज आमकां ही फिशिंग जेटी आयज आमी 250 बोट्यो ह्या जेटीर आमी हे करताय, यूज करताय, इलेक्शन टेम्पररी जेटी. ही जेटी आमकां जाय ती 40 वर्सां जाली. आमकां ही जेटी, ही टेम्पररी जेटी एमपीटीन बांदून दिली आनी एमपीटीच मेंटेन करताले. पण आता 4-5 वर्सां जाले की आता ते कडेन आमी एलओसी हाडली एमपीटी कडच्यान आनी गव्हर्नमेंट आता ही जेटी मेंटेन करता आनी गव्हर्नमेंटाच्या ताब्यान ही जेटी तेणी दिली, एमपीटीन दिली, एमपीएन. जाल्यार आयज पासून गव्हर्नमेंटाक कसलेंच ऑब्जेक्शन ना जर तर फिशिंग जेटी बांदून दितलो जाल्यार. पूण डिले कित्याक करता तो म्हाका कांय समजना. गव्हर्नमेंटान आमकां एक जेटी जाता तितले बेगीन एक जेटी बरी बांदून दिवची आनी ही जी टेम्पररी जेटी आहा ती आयज मोडोंक पावल्या, प्रॉब्लेम जाला, सो ती आमकां बेगीन रिपेर करची म्हणचे मागणी. Kariwada, we are again having discussions with Government of Goa because as per the MOU signed between the port and the Government of Goa, around 32 families had to be rehabilitated. So the modalities of that rehabilitation are being discussed with the Government of Goa because after that discussion and after finalization of a rehabilitation plan, then we have to approach the MOEF for the EC for that project. So that rehabilitation things are being worked out.